पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात. काल रात्री दाबोली मेरकोटाचेर एक शरीफ शेख म्हणटा तो 35 वर्साचो मनीस गोंयच्यान भायर गोवा कातार वतालो. ताका CISFन जेन्ना जी बॅग चॅक केले अरावंड एक 3.5 किलो सुमार तांकां हशीश मेळ्ळें. हशीश इज वॅल्यूड एट अबाउट 18 lakhs, 17.59 lakhs. ताका इन्क्वायरी करतकीर ताका आतां सद्याक NCB कडेन दिल्लो आसा आनी फुडली तपास चालू आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल वाळपय CHCत इमर्जन्सी केअर सेंटराचें उक्तावण केलें. तशेंच ते उक्तावण केले उपरांत तांच्यांनी वाळपय 8 एडवान्स 108 एम्ब्युलन्स तांचें उक्तावण केलें आनी 2 नियोनेटल एम्ब्युलन्सांचें उक्तावण केलें. ह्या वेळाचेर ह्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक सत्तरीचे वेगवेगळे पंचायत सदस्य, सरपंच आनी ZP मेंबर आशिल्ले. तशेंच 108चे ऑफिशियल्सूय वाळपय हाजीर आशिल्ले. पयलीं म्हणजे आमचे वाळपयचे हॉस्पिटलाक जे आमी शब्द दिल्लो लोकांक इलेक्शनान की आमी हे जाग्यार हाडटले आनी थोडे कामां उरल्या GSIDCची AC रेक्टिफिकेशनाचे मातशें उरल्या कित्याक सेंट्रलायज AC जो पर्यंत फूल फ्लेज चलना तो पर्यंत आमी मायनर OT चालू करूं शकना. आनी म्हणूनच हांव आतां रिव्ह्यू मिटींग घेतलो आयज नाल्यार फाल्यां आमची मिटींग आसतली जे खंय आमकां बेगिना बेगीन हांगा मायनर सर्जरीज चालू करपाचो आमचो प्रयत्न. आयज कुर्तीच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगा वाळपय स्टेमीचो एक सेंटर केल्लो आसा जे खंय हांगा 24/7 हांगा डॉक्टर आसतलो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की पयलीं जी परिस्थिती आसतली आमच्या खेडेगांवांत आनी आमच्या भागांत की कोणाक जर हार्ट अटॅक आयलो मागीर ताका आनी कांय उपाय नाशिल्लो. म्हणून आयज हार्ट अटॅक आयल्यार ताबडतोब 108च्या माध्यमांतल्यान पेशंटाक हांगा हाडून ताका थ्रॉम्बोलायज इंजेक्शन जे इलेक्शना ताका तें दिवन थ्रॉम्बोलायज करून स्टेबलायज करून ताबडतोब ताका एम्ब्युलन्सान घालून लागींतले लागीं खंयचे आमचे हॉस्पिटल म्हणजे एक हा गोवा मेडिकल कॉलेज, एक हा हेल्थवे, हे दोन्ही हॉस्पिटल पैकी खंयच्या हॉस्पिटलान बेगिना बेगीन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी हे व्हेंटिलेटर पासून भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर एमर्जन्सी सर्वीस नियोनेटल एम्ब्युलन्स आमी हांगा लॉन्च करता. हेच्या बरोबर आमी आनी 8 एम्ब्युलन्सी लॉन्च करता. म्हणजे टोटली 10 एम्ब्युलन्सीस 108 त्या फ्लिटान आमचे पुर्ती मॅडम आनी हे केल्ले आसा, इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. आनी आमकां जाय आसले की आमच्यो जुन्यो जाल्ल्यो दोन्ही नियोनेटल एम्ब्युलन्स त्यो चलता, त्यो चालू आसतल्यो. तेजे भायर आनी 2 चालू आसतल्यो. म्हणजे तांकां प्लेसमेंट खंय करपाचे आमी विचार करून योग्य म्हणजे खंयच्यान इंटिरियरच्यान भुरग्यांक जर शिफ्ट करूंक जाय, जन्माक आयल्लो भुरगो आमच्या हॉस्पिटलान ताका शिफ्ट करून हेजे पेक्षा आनी बरे एम्ब्युलन्स तुमकां गावचे म्हणजे त्या तरेची फेसिलिटी आमी हांगा उपलब्ध करून दिली. जायती 150 सुमार घरां आनी हांगा जे सिवेज कनेक्शन आहा ती म्हाका दिसता ओल्ड जाल्या आनी ताका लागून वॉर्ड कावन्सिलरान आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायक हांच्यांनी अख्ख्या वाठारांत सिवेज जे पायपलायन आसा ती रिप्लेस करपाची एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. The chambers have become old and deteriorated, so we are just taking up the work of reconstructing them so that smooth flow can be started again. Okay. Yeah, now they are giving a lot of problems for us. Like every now and then there is a choke up, a lot of people are complaining and all this, so we have to take some action on it. And one of the ways is getting the chambers which are damaged repaired, so these problems will not occur in future. So the entire area is taken up? Yeah, there's a Brahmastal area, entire in a sense, one side of it. Like we are taking it part by part, but mostly quite a good big area is taken up. So there will be around 35 to 40 chambers which will be replaced. Reconstructed. पोरणी असल्या कारणान जे चेंबर्स आहा पळय ते म्हाका दिसता रिपेर करपाची गरज आसलेली आनी त्या गरज असल्या कारणान आमी आमच्या MLAची हेल्प घेवन आमी हांगा त्याचे एस्टिमेट तयार केला आनी आयज तें काम स्टार्ट जाता. बरी गजाल आहा जे आमचे सिवेज जे जवळ जवळ एक 17-18 हांगा सिवेज पळय आहा चेंबर्स ते सगळे आमी रिपेर करता. ते रिपेर केल्या उपरांत म्हाका दिसता हो जो ओवरफ्लो जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. हांगा जवळ जवळ एक 200 ते 250 घरां आसा. हे सगळ्यांचो लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. एक्चुअली प्रॉब्लम असो कांय ना, फक्त ओवरफ्लो जातलो हो मेजर प्रॉब्लम जातलो. VM सालगांवकर लॉ कॉलेज यांच्यानी निगोशिएशन आणि मेडिएशन हे एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलं आहे. या कॉम्पिटिशनाक जगभरातल्या लॉ कॉलेजांनी पार्टिसिपेट झाले. Out of 24 teams, 12 teams has come to quarter final. From quarter final 4 went to semi final. From 4 semi final to
2 of them has competed in the finals. So we have several prizes like best negotiator, best mediator, and also we are encouraging the students to get more prizes. So we have best negotiator for the first round, best negotiator for the second round, similarly best mediator and best for the first and second round. So there are a lot of prizes to be won, and the winners are going to get a training session free from an American association called Global Resolution Organization, which we call as GROW. So the students who are winning the competition would be given a free training by the American NGO called GRO. So this is a great opportunity for the students to see that number of experts all over the world coming here and training the students. Therefore, it's a very good learning experience for my students. They learn the skills of negotiation and mediation. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा हे मरिना खातीर एक फिजिबिलिटी सायट सोदता आनी तातूंतली एक सायट खंय सांकवाळ. अलिना सल्दानान सांगलें की हे प्रपोजलाचेर तांचेर कर निशेध आसा आनी सांकवाळ एक बायोडायवर्सिटी स्पॉट आशिल्ल्यान हांगा जरी मरिना येत जाल्यार अख्खी इकॉलॉजी आनी इकोसिस्टम हांगा काबार जातली. IPB has formed a subcommittee to study the feasibility of marinas in the state of Goa, and one of the sites is Sankwal Bay. Permission granted in principle was by IPB was withdrawn. So how come Sankwal Bay is being reconsidered? How come feasibility report is being done with respect to Sankwal Bay? Because Sankwal Bay is a biodiversity hotspot. I think by now everyone knows that the window pane oysters, Schedule 4, are found at Sankwal Bay only. In the whole of Asia, the only site for window pane oysters, Schedule 4, is the Sankwal Bay. Besides that, there are all kinds of shellfish, mollusks, and therefore this bay, Sankwal Bay, is a biodiversity hotspot, and therefore this site has to be considered, and no other development should be allowed to happen there because we have to protect the site. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. केळशी ग्रामसभा जाली आनी एक व्हडलो डिसिजन म्हणटा तो एक ट्रॅफिक डायवर्जन जो प्लॅन केल्लो आनी सुदीन जवळेकरान जें सांगलें की अर्दो ट्रॅफिक केळशीच्यान येतलो आनी एक रस्तो तांचे नवो बांदतलो म्हणून, जाल्यार हांगा ताका एक बरो एक इम्पॅक्ट पडलेलो आसा. आनी केळशी पंचायतीन एक रेजोल्युशन पास केल्लें आहा की दे वील नॉट अलाव द मुवमेंट ऑफ डायवर्टेड ट्रॅफिक फ्रॉम दीस एरिया. कित्याक तांचें म्हणणें आहा की तांचे रस्ते बारीक कलवट तांचे वीक आसा. सो दे टेकन रेजोल्युशन आनी ते रेजोल्युशन कॉपी ती आतां सुदीन ढवळीकराक दितले. सेकंडली दे हॅव डिमांडेड दॅट जे मरिना खातीर गव्हर्मेंटान कितें प्रपोजल काडला दॅट हॅज टू बी स्ट्रॉंगली अपोज बिकॉज दॅट इफ दॅट इज सांकवाळ बेचें जें उदक आसा इट कंटिन्यूज टू केलोसीम. सो हाका लागून तांच्यांनी बोवाळ घाल्लो आसा. कुट्टाळच्या ब्रिजा लागून ते डायवर्शन करूंक सोदताय आनी फाटीं पेपराचेर आयलां ते केलोसीच्यान डायवर्शन करता म्हणून. आनी तो जरूय तर केलोसीच्यान हे डायवर्शन करता जाल्यार आमचे हांगासर 2 कालवड आसा ते सारके वीक आसाय आनी रस्तो आमचो नेरो आसा. आनी आयज पासून हांगासर आमी कितलीं वर्सां जालीं ती हेवी ट्रॅफिक वचपाक बंद कर म्हणून सांगताय. पूण हे हेवी ट्रॅफिक अजून पर्यंत बंद जायना. आमकां तो क्रॉस जाता जाल्यार एटलीस्ट 5 मिनटां तरी थंयसर रावचें पडटा. लोक फोकस करता कित्याक आमचो रोडूय नेरो आसा आनी कालवट बीन आसा ते सारके बरे ना. ते सारकी परिस्थिती सारकी बॅड कंडिशन आसा. मारिना लागून आयज आमी डिस्कशन केलें कित्याक जी पळय सांकवाल बे आसा ती ते बेयांतल्यान सगळें जे पळय रिवर आसा ती आमकांय लागता केलोसी गांवांत. जे पळय जितलें थंय पोल्युशन जातलें तितलेंच आमच्याय गांवांक लागतलें आनी आमची जी पळय बायोडायवर्सिटी आसा आनी आमचें नुस्तें आसतलें तें ताका अफेक्ट जातलें. सो म्हणून आमी हे मारिनाचेर स्ट्रॉंगली ओपोज करतात आनी आमी तो मारिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक मागतात आनी आयज आमी हे ग्रामसभेन रेजोल्युशन पास केलां. पंचशील इंग्लीश हायस्कूल पंचवाडी हांगासर बालरथ जी चलता त्या ड्रायव्हराक विदावट एनी इंटिमेशन ताका नोकरे वयल्यान काडलेलो आसा. ताका लागून आयज एक्टिविस्ट स्वाती केरकर
आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स आपूण तेका मॅनेजमेंटान कित्याक लागून काडला जावं तेका काडला जाल्यार मेमो कित्याक दिवना आनी तेका रोखडोच तेंच्यांनी कामार घेवचो अशी तेंच्यांनी डिमांड केल्ली आसा नाल्यार कोर्टान सुद्दां वचपाची तेंच्यांनी आतां सांगलां. युनायटेड भारत एम्प्लॉईज युनियनचा युनायटेड भारत एम्प्लॉईज युनियनचा वी वॉन्ट 2012 ऑगस्टा साकून हांगा कामां हांव म्हळ्यार 7 वर्सां जालीं कामांतल्यार. हेचे पयलीं म्हाका कांयच हें ना अशें त्रास कांय करूं ना आनी हांव प्रामाणीकपणान काम करीत आहा. आनी आतां पयर हांवें पेमेंट मागलें कामां म्हाका टर्मिनेशन लेटर दिलें. तेका फिटनेस म्हणजे तेका गाडी तूं पासिंगाक व्हर म्हणून सांगताले पूण ताणें सांगलें पयलीं पगार दिया आपूण फिटनेसूय करता आनी हें म्हटलां म्हणून सुबेज म्हटलो आनी ताका डायरेक्ट टर्मिनेशन ताका दिलें. तुमकां एक सांगपाक खरेंच दूख दिसता. आतां म्हाका दिसता आमी 2-3 वर्सां जालीं कंटिन्युअस आमी हो मुवमेंट आमी सरकारा कडेन परत व्हरता. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान व्हरून आमच्या कागाळी सांगता जाल्यार कोणूच आमच्या ह्या विशयाची दखल घेनात. जो पर्यंत हेका घेयना हे स्कुलान कारण नाल्यार आमची तयारी आमी कोर्टान सुद्दां वचपाची हांवें तयारी केल्ली आसा आनी तेका ह्या मॅनेजमेंटान जाप दिवचीच पडटली. सो म्हाजें कितें काम जालां हांगासर जो एम्प्लॉई अपॉयंट करून दिता मॅनेजमेंट तांकां तेंची कामां एक्सप्लेन करप तेंचे कडल्यान काम करून घेवप. सो हे डिसिजन जे आसा मॅनेजमेंटान घेतलेलें आसा. तुमी जर अपॉयंटमेंट घेता जाल्यार हांव मॅनेजमेंटाक सांगूंक शकता तुमी तेंचे कडेन उलयात. DCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय आणि आयज माड्याल फातोड्डा हांगासर लोड हॉट मिक्साचें काम चालू केलां. तशें तो म्हणटा एंटायर फातोड्डा जे वॉर्ड आसात तांचे हॉट मिक्स एका म्हयन्या भितर कंप्लीट जातलें. तशें तो एअर इश्यूज वो डेव्हलपमेंट इश्यूजाचेर भासाभास केली आनी सांगलें की जायते डेव्हलपमेंट वर्क्स इन पायपलायन आसात आनी रोखडेंच काम स्टार्ट जातलें म्हणून. 90 crores we had inaugurated it here. That should be over by year. Before monsoon should get over. I don't know. It's slow honey. Speed of work is there. There are major things. Let us see if we can move something on. फूड कोर्टाक व्हडलो इशू आमी एक मातसो एक गाडो तयार करता. एक आज IITन गाडो हे जाला एक मॉडल म्हाका दिला विच इज सोलर पॅनल. कुकिंग इज ऑल्सो डन बाय सोलर. सो तो ऑमलेट पाव खाता तो कुकिंग वील बी डन थ्रू सोलर सेल्स. असो आज IITन एक रिलीज केला. एक्चुली आमी मॉडल करून आमची घरा भायर दवरला तो आमी एडॉप्ट करपाचें आशिल्लें. But if such type of technology by which green energy is possible, then we are looking at better options. ह्या नो मोजोक जेन्ना खंय हांगासर फ्युजन बँड्स आसा वेस्टर्न म्युजीक आसा थंयच आमचें पारंपारीक संगीत सुद्दां आसा. Who will now release this balloon and declare Novo Zone 2 2019 as open. And here we go. Let's hear it. Come on, you can do better than that. Let's all give him a big hand of applause. We have come with Nomozo 2 for the people of Goa. As Parwari Vasiyan सगळे एक जावन like Nomozo 1 it has been Nomozo 2. The main concept being community togetherness. आज सगळ्यांक स्वताक टाइम ना जाला
कमर्शियली थिंग्स आर मुवींग फास्टर. IT खातीर स्वताचें इंट्रॅक्शन कमी जालां. सो ताजे खातीर वेन वी से नो मोर झो, इट इज नो मोटर झोन आनी नो मोबायल झोन. तातूंत लोकांक वी कॅन कम स्पेंड सम क्वालिटी टायम विथ देमसेल्व्स, their family, their friends, do all the things what they would have loved to do, which otherwise even if they want to do, they can't do. So that allows them this space where they can come, do cycling, play music, dance, skate, perform, show their talent. A place where everybody has something to do for themselves, a place where everybody has something to come and see for a great evening for all the people of Goa to come and enjoy. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.